हांगा आसल्या तुमकां सोमेस्तांक वो पावर ग्रॅब करूंक जाता कालें तें गव्हर्मेंट जॉब्स पण कितल्या जाणांक आतोय रुकला गव्हर्मेंट जॉब काणूंक स्टेट या सेंट्रलांत आशा आसा एक वाव इट्स व्हेरी गुड एटलिस्ट इतलें अवेरनेस आसल्यार निजाय की तुम्ही मौन दाखयला न्ही म्हळ्यार गव्हर्मेंट जॉब आशिल्ल्यांत कितले बेनिफीट आसात म्हणून हांव तुमकां सांगता आमकां म्हाका गुर्त आसा हर एकल्यांक की आशा आसा आमची डिग्री जायचे एक कॉर्पोरेट कंपनीन काम मेळाचे या गल्फाक वचचे या युरोपाक वचचे अमेरिकाक वचचे सगळे आसा तातूंत नथींग रॉंग इन दॅट इवन आमी म्हजी डिग्री जाता न्ही म्हाका कोणी सांगचें नासलें आनी हांव तितलो हुशारी नासलो पूण काले म्हणटात आमकां करेक्ट डायरेक्शन नासलें पूण आतां तुमकां डायरेक्शन दिवचे मनीस आसात फॅसिलिटी आसा सपोर्ट करूंक आमच्या समुदायाचे उद्यमी आसात आमचे धार्मीक आसात ते काम खंयचेय जावं दी गव्हर्मेंटाचे हर एका गव्हर्मेंटाच्या कामाक एक रेस्पेक्ट आसा पावर आसा एक क्लर्क जाल्यारय ताजे लागीं एनॉर्मस पावर आसा उडास दवरा आनी हांव आज तुमकां स्ट्रेस करता साध्य जाता जाल्यार तुमी UPSC एग्जामाक एक अटेम्प्ट करीचे UPSC एग्जाम या हांगासर कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह KS एग्जाम थंयसर पावरफुल पोस्ट आसात आतां UPSC एग्जाम हो बरयचे जाल्यार कालें करीजे तुमच्या सडावत मंडर आसा हांवें ब्रिलियंट आसाचे हांवें दिल्ली वचून कोचिंग काण घेवचे या म्हाका कोणी इन्फ्लुएन्स जायचे ना मोगाच्यानो हांव तुमकां सांगता तुमच्या हर एकल्या कडेन ती कॅपॅसिटी आसा तुमच्या हर एकल्या कडेन ती कॅपॅसिटी आसा एक स्टेट लेवलार धरा एक पुलीस जॉबाक एप्लाय करा आमच्या समुदायांत आज कितलेशे जण पुलीस आसात पुलीस स्टेशनांत आमचो मनीस आसल्यार कितले एडवांटेज कोत्ता की फाल्यां तुमकां एक पासपोर्ट करूंक आसा म्हणचीन त्या पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनाक आपयतात स्टेशनाक जर तर तुमी खंय वळखीच्याक एक फोन करून गेल्यात तुमच्या वळखीचे मनीस आसल्यात तुमी पास तुमच्या 15 मिनटांनी काम जाता जर तर तुमी वळख ना तुमकां 2 घंटे बसयतात 2 घंटे बसयतात तुमकां एक्सपिरियन्स जाला जावंक पुरो या मुखार जातले पूण तेच आमचो मनीस एक थंय पुलिसांत स्टेशनांत फॉरगेट अबाउट SI ऑर इन्स्पेक्टर एक कॉन्स्टेबल आसा जाल्यार वळखीचो मनीस आमच्या समुदायाचो आमकां तो हेल्प करता सबार फावटी आमचेच खास मनीस असल्यार तुका बसयल्ल्या कडेन पुलीस स्टेशनान च्या जाय विचारतात खंय म्हूण विचारलें हांगी पुलीस स्टेशनान च्या जाय म्हणून कोणी विचारनात पूण आमच्या समुदायाचे कोणी असल्यार विचारूंक की पुरो पूण आज हांव तुमकां स्ट्रेस करूंक आशेता की UPSC एग्जामाक तुमी ट्राय करीचे जाल्यार तुमचें आशिल्लें एम्बिशन देगेर दवरिचें म्हणून ना तुमकां इंजिनियर जावंक जाय जावं येत पूण इंजिनियर जाता करता ना सायडीक इल्लें काम करा सायडीक इल्ले स्टडीज करा इल्ले कोचिंगाक वचा या तुमकां खंयचेय MBA करा कितेंय करा पूण हातूंत तुमची IQ तुमचे जनरल नॉलेज जर तर तुमकां बरें आसा जर तर तुमकां हिस्ट्री विशयांत इल्लें सायन्सा विशयांत इल्लें करंट अफेयर्सा विशयांत पुरा इल्लें ग्रॅप करना आसा उरलें काम पुरा कोचिंग करता आनी जर तर तुमी IPS जावं दी IRS जावं दी IFS जावं दी IAS जावं दी पास केलें जाल्यार तुमचें लायफ नेक्स्ट लेवल आनी तुमकां मेळचो रेस्पेक्ट आसा पळय तो चिंतूंक जायना हांव जस्ट स्मॉल 3 एग्जाम्पल दितां स्मॉल त्या 3 एग्जाम्पलांत जर तर तुमचें मन बदलेल्यारय बदललें कितल्या जाणांनी मिशेल क्विनी डिसोजाचें नांव आयकलां मिशेल क्विनी डिसोजा पळय ताचें नांवच आयकोना म्हणून जाल्यार मागीर IAS विशयां सांगचें घालें काली दोगांक मात्र गोत्त आसा मगाचें न्हू Michelle Queenie D'Souza is hardly at the moment आता 28 or 29 year old from Nirude Catholic फॅमिलीचे निरुडेचे ताजे पेरेंट्स ताजे फार्मर्स आनी एक कॅथोलिक सभेंत ताजो बापूय एक्टिव्ह मेंबर इगर्जींत एक्टिव्ह मेंबर आनी तें कांय व्हडलें ब्रिलियंट न्ही व्हडलें रँक स्टुडंट न्ही 2018 तें IRS पास जाता म्हळ्यार UPSC एग्जामा बरयल्लें ताका IRS रँक मेळटा केदळा 2018 निरुडेचे भुरगे आमच्या समुदायाचे भुरगे
कोंकणी उलोवचे भुरगे पयले ICYMान कार्यान हांगात बसोन आसले असल्यास कार्यक्रमांत बसोन आसले भुरगे आज बंबईच्या कस्टमांत डेप्युटी कमिशनर फॉर इनडायरेक्ट टॅक्सेस डेप्युटी कमिशनर पळय तितल्या ल्हान प्रायर कितलो व्हडलो हुद्दो कितलो सांबाळ कितली मर्याद आज फायनान्स मिनिस्टराचे कार्यक्रम ते चलयता बॉम्बे आयल्यार फायनान्स मिनिस्टराचे खोल अचिव्हमेंट की म्हळ्यार ते काम थंय IRS डेप्युटी कमिशनर जावन विदीन 1 year ताणें एक ड्रग्साची केस चेज करून धरल्या आनी आमचे भुरगे आमच्या समुदायाचे भुरगे जस्ट इमॅजिन ताच्या पेरंट्साक कितली खुशी जावची ना शी मेड अवर एंटायर कम्युनिटी प्राऊड तांचे पेरंट्स मात्र प्राऊड न्ही आमच्या सगळ्या कम्युनिटींत आज लेटेस्ट फाटल्या 5 वर्सांनी तें जाल्लें एक्लेन्स कित्याक दुसऱ्यांक जावंक जायना गे जाता पूण आमी अटेम्प्ट करना आमी कित्याक अटेम्प्ट करना आमी एक अटेम्प्ट केल्ल्या उपरांत सायते पोड म्हणटा नाका हेंक उंद एनड आपिनात बडची आमकां एक अटेम्प्ट फेल जाल्ल्या कुडले आमकां उठोवंक गोत्तू ना ते एक एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगता आनी दिस इज इंटरेस्टिंग आमचो कोडयलचो भुरगो न्ही तो मध्य प्रदेश असो मनोज कुमार शर्मा म्हणून तुम्ही कोणे म्हणी 12th फेल म्हणलो बूक वाचला गे 12th फेल जर तर तुमकां अवकाश आसा जाल्यार Amazonन बूक मेळटा या तुमच्या लायब्ररींत आसा जाल्यार उडास दवरा नांव बरया आनी यू वोंट रिग्रेट तुम्ही डेफिनेटली म्हजो उडास काडटले तो बूक वाचतना 12th फेल रिटन बाय अनुराग रातोड म्हणून इंग्लिशांत आसा आनी तो बूक दुसऱ्या भाशेंत ट्रान्सलेट जाता आनी म्हाका भारी खुशी जाली त्या बुका वयर परवा मुवी येवचेर आसा हिंदी मुवी आनी तांतू मनोज कुमार शर्माची स्टोरी कालेंगी म्हळ्यार 9th स्टँडर्ड जस्ट पास 10th स्टँडर्ड जस्ट पास 11th स्टँडर्ड जस्ट पास 12th स्टँडर्ड एकांतत पास PUCंत एकांतत पास आनी तें खंयच्यांत हिंदींत मदर टंग उरिल्ल्यान पुरा सायते पळय फेल आनी तो भुरगो कालें करता की म्हळ्यार ताच्या भावा वट्टूक टेम्पो चलोवंक येता भाऊ टेम्पो ड्रायव्ह करूंक वो कंडक्टर आनी तो टेम्पो थंयसर लोकांक ट्रान्सपोर्ट करतना ताका पुलीस धरतात काल्या की म्हळ्यार बसांची लॉबी थंय चलता आनी तो वळू वो भुरगो चिंता ह्या पुलिसांक कितलो पावर आसा म्हणून आनी मुखार परत्यान ताका पुलीस ते हॅरेस करतना ताका चिंता हांवें कित्याक पुलिसांत वचो आनी तो स्ट्रेट सीदा दिल्ली वता ताजो बापूय एकलो गव्हर्मेंट एम्प्लॉय 100% हॉनेस्ट एम्प्लॉय ब्राईब काणगो पयशे आसलो मनीस न्ही वो आवयचे कोणाचे रीण काणगोन आनी परत दिल्ली वता दिल्ली वचून कोचिंग क्लास काण घेता आनी हें तुमकां इन्स्पायर जावचें तसलें फर्स्ट अटेम्प्टांत फेल सेकंड अटेम्प्टांत प्रिलिमिनरी पास मेन फेल थर्ड अटेम्प्टांत तांकां एस्से बरोवंक आसता एस्से बरोवंक आसतना तांतू एक क्वेश्चन येता टुरिजमा विशयान बरय म्हणून आनी वो मस्त बरयता मस्त बरोवन एग्जाम जाल्ल्या कुडले भायर येता भायर येवन ताजे तेदाळे गर्लफ्रेंड मेळ्ळे ताका गर्लफ्रेंडा कडेन सांगता आज हांवें असले एस्से बरयले म्हाका 100% मार्क्स मेळटात म्हणून काले बरयले म्हणून चेडूं ताजें गर्लफ्रेंड विचारता ताका ते म्हणटा हांवें टुरिजमा विशयान अशें बरयलां म्हणून एक्चुअली क्वेश्चन पेपर विचारला टेररिजमा विशयान बरय म्हणून फेल बट निराश जावना फोर्थ अटेम्प्ट प्रिलिमिनरी पास मेन फेल फिफ्थ एंड फायनल अटेम्प्ट ताजे एज कालें हें जाल्ली फिफ्थ एंड फायनल अटेम्प्ट यू वोंट बिलीव तो बूक वाचतना आंगाची लूं वयर येता मोगाच्यान यू शूड रीड दॅट बूक फिफ्थ अटेम्प्ट प्रिलिमिनरी पास मेन पास आनी फायनल इंटरव्यू दिता आनी इंटरव्यून ताका पास जावचें धैर्य ना पूण इंटरव्यूचे रिजल्ट खंयच्या दिसा अनाउन्स करतात त्या दिसा तो ताच्या गर्लफ्रेंडा सांगता वेताना वॉचमॅन ताका हय पिछे जाओ म्हणटा आनी तो फाटी वेता मागीर तो सांगता म्हाका रिजल्ट पळोवंक वचोंक जाय म्हणून पूण
तो वचोंक दवरना ताजे गर्लफ्रेंडा धाडटा आनी ते गर्लफ्रेंड येता येवन बेजारार येता आनी ते म्हणटा ना म्हणून मागीर ताका पोटलून धरता आनी सांगता तूं IPS जालाय म्हणून आनी हे वॉचमॅन आयकून वॉचमॅन सॅल्यूट मारता ताका. मनोज कुमार शर्मा फ्रॉम a simple family, 12th fail, is today DIG position in Maharashtra. DIG. Just imagine तुमच्या मध्ये कोणी एकलो IPS पास जालो फाल्यां खंय एक पुलीस कमिशनर जावन सुपरिटेंडंट पुलीस जावन या बँगलोरान आनी खंय आमच्या कर्नाटकान जालो जाल्यार म्हाका कितली खुशी जायत, कितलो संतोष जायत, आमच्या पत्रापा कितली खुशी जायत. हांव डायरेक्टर आसलो, म्हजे डायरेक्टर आसतना तो थंय मदें बसून आसलें, ते मदें बसून आसलें. तुमी त्या दाडा डायरेक्टर कडेन येजो म्हणून ना, डायरेक्टर फुलाचो बुक्को काणून तुमचे लागीं येता. उडास आसा गे, हांव ICYM डायरेक्टर आसलो, हांव फादर स्टीवन फर्नांडीस. यू कॅन डू दॅट, तुमकां करी येत. पण प्रॉब्लेम घालें म्हळ्यार आमकां एक अटेम्प्टाच्या वयर करूंक नाका. आनी दुसरें, आमी पास जायनात म्हणलें आमचें भ्रमीत आसा. तस जाल्यार हांव एक सिंपल टिप दिवंक आशेता. तुमी 100% डेडिकेट करनातल्यार इवडना. आतां पळय एलोशियसांत IAS अकॅडमी आसा, एलोशियसांत IAS अकॅडमी आसा, थंय तुमी रजिस्टर करियेत. तुमचे कडेन फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा जाल्यार मायकल डिसोजा, रोनाल्ड कुलासोतोले मनीस आसात, ते हेल्प करतात. ह्या एलोशियस तुमकां डिस्कावंट दिता. थंय वचून तुमी रजिस्टर करून तुमी ट्राय करियेत. आनी चिंतया, एक अटेम्प्ट केलें फेल जालें, 2 केलें फेल जालें, 3 केलें, 5 केलें फेल जालें, सोडया. तुमी कांय लूज करूंक कांय ना तांतू. कित्याक म्हळ्यार 5 वर्सांनी तुमकां मेळिल्लें एक्सपिरियन्स, तुमी ते प्रिलिमिनरी या पास जावन नेक्स्ट लेवला मेळचें तें एक एक्सपिरियन्स आसा पळय, तेंत एक तुमचें भंडार. आज सेमिनारींत फर्स्ट बॅचांत रिकताना सुमार एक 50 जाणां रिकतात पयलेच्या काळार. आतां 5 जणी रिकनात. पूण 13 वर्सांचें तांचें एज्युकेशन तें हें पुरो जाल्ल्या उपरांत लास्ट 2 म्हयने आसतनाय सेमिनारीसून फाटी आयिल्ले आसात. पूण ते फाटी आयिल्ले तांच्या रियल लायफान सक्सेस जाल्यात. कशें? फुल्ल धर्माक शिकल्यात 13 वर्सां. पुरो बरें करून शिकून व्हडल्या व्हडल्या कॉर्पोरेट कंपनीन थंय हांगा बारी व्हडलें व्हडलें काम आसा. पाद्रप ते जावनात, पूण लायफान पर्सनल लायफान ते सक्सेस जाल्यात. कशें म्हळ्यार तितली नॉलेज तांकां मेळ्ळ्या. आनी IAS IPS ती तेंत तुमी फेल जाल्यार तुमी एक पोलीस जावचे नात, तुमी एक DC जावचे नात, बट यू विल बिकम समथींग ग्रेट. कित्याक म्हळ्यार दिल्लींत आनी एक IAS एक इन्स्टिट्यूट आसा व्हडलें, वत्तू मनोज कुमार शर्मा थंय शिकून पास जाल्लो. थंय वर्साक 4 ते 5 IAS IPS पास जातात. आनी ताजो फावंडर 5 फुटचें एग्जाम बसून 5 फुटचें फेल जाल्लो मनीस. 5 फुटचें एग्जामा बसून 5 फुटचें फेल जाल्लो मनीस. ताका IAS जाल्ले तो जावना, पूण ताणें एक इन्स्टिट्यूशन बांदलां. फाल्यां सकाळीं तुमकां IAS IPS ह्या गव्हर्मेंट जॉब बांदूंक जायना जाल्यार तुमकां ती मेळची नॉलेज आसा पळय, ती सामान्य मनशाच्या की 10 वांटे तुमकां नॉलेज मेळटा. आनी आमी आमच्या इस्कॉलांनी आमच्या भुरग्यांक 5वे 7वे तावनूच आमी सुरू करीचे म्हणचे. कित्याक म्हळ्यार नॉर्थांत आनी पुरा 5th स्टँडर्डांत तावनूच सुरू करतात भुरग्यांक IAS IPS काले म्हणून सांगूंक. आतां हांव हें गेल्ले कडेन उलयतां, म्हाका फाटल्यान थोडे म्हणटात, ओ हांगा व्हडले उलयता, अच्छा भुरग्यांक आनी भायर शिकोवंक धाडलां म्हणून. आनी ते तांणी केल्ले सवालांत कांय सूख ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजीं दोगां व्हडलीं भुरगीं, म्हाका तेगां भुरगीं व्हडले 25 year old तुमचे पर्यंत, तुमच्या की व्हड आसतले या इल्ले ल्हान आसतले म्हाका गुर्तू ना. ते क्रायस्ट कॉलेजीन जर्नलिझम करतना म्हाका बारी कशी जाली, हें कांय थंयची व्हडलं घेता कोण ना म्हणून. मागीर तें जाल्ल्या उपरांत ना, पूण दुबयंत शिकल्ल्या भुरग्यांक हांगा येवन UPSC काले म्हणून तांकां गुर्तू ना. आनी त्या टायमार म्हाकाय कोणी सांगतालो वतलो. म्हजें सेकंड दुबय शिकल्ले ते हांगा येवन BCom करून आतां तेंय भायर येता म्हणटा. पूण मात तिसरो एकलो चर्को आसा, म्हाका तो IAS IPS कालें जाता म्हणून गुर्तू ना, पूण म्हाका ताका एनकरेज करीचे. आनी एनकरेज करचें कशें म्हळ्यार 5th स्टँडर्डांत आसा तो, म्हजी बायल म्हणटा लुकी तुवें डॉक्टर जायचे म्हणून. त्या बायलेचें कांय सूख ना, डॉक्टर जायचे आवयक आशा, तुमच्या आवय बापाय पर्यंत आशा आसता डॉक्टर जायचे, इंजिनियर जायचे म्हणून. हांवें सांगचें ना तुवें IAS जायचे म्हणून. तो म्हणटा IAS म्हळ्यार कालें. आतां IAS म्हणून सांगचें कशें, पूण ताका हांवें बरी एक आयडिया सुचली.
तो जोर पावस येता न्ही पावस येताना पयले दिसा राती 8 वरार लोक येवचे डॅडा फाल्यां रजा आसा की चडावत भुरगीं 5th 6th स्टँडर्डाची डॅडा फाल्यां रजा आसा की थोडे पुढचे कंटिन्यू करेक्ट 8 वरार येता कित्याक म्हळ्यार आमकां फस्ट DC तावन कळटा डॅडा फाल्यां रजा आसा की मागीर ताका हांवें लो एक दीस सांगलें रजा दिवची कोणें कोत्ताय हय ते आमची हेडमिस्ट्रेस आसा हांवें सांगलें हेडमिस्ट्रेस न्ही रजा दिवची DC डिस्ट्रिक्ट तो कमिशनर ताका मात्र रजा दिवची हक्क आसा जर तर तुवें IAS केल्यार तुवें फाल्यां भुरग्यांक रजा दियेत आनी ही हॅज स्टार्टेड दॅट कायंड ऑफ हें म्हळ्यार तो जाता या जायना म्हणचे न्ही बट कायंड ऑफ एनकरेजमेंट एक आयलें जाल्यार समवेअर ही वील लँड समवेअर मागीर म्हाका गुर्तू ना व्हड जाल्ल्या उपरांत आमची भुरगीं कालें कशें कितें त्या विशयान आमकां कांय सांगूंक गॅरंटी ना पूण थंयसर आमी एनकरेज करचें आमचें काम आनी हांव ह्या विशयांत तुमकां स्पेशली स्ट्रेस घालून सांगता दमुन्न सांगता दया करून एक अटेम्प्ट ट्राय करा कांय ना जाल्यार KS एक तहसीलदार जावचें गी एक पुलीस ऑफिसर हांगा जावचें गी या गव्हर्मेंटाचे कितलेशी जॉब आसात कमांडिंग GST ऑफिसर्स टॅक्स ऑफिसर्स इन्कम टॅक्स ऑफिसर्स सेंट्रलाच्यान तुका जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात आनी एक पुढचे ती पावर तुमच्या हातान मेळ्ळ्यार आमचो सगळो समुदाय एम्पावर करचे तसलें एक स्पेशल एक विशेष सकत तुमचे थंय येता